नमस्कार. आज ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलां आसतलें की गोंयभर एक गजाल गाजता म्हणटा ती जी अंजुना रेव पार्टी चालू असली फिरंगीपानी नावाच्या एका प्रॉपर्टीन विलान जी एक अनऑथरायज्ड अशी तरेन जी रेव पार्टी चालू असली आणि हो विषय पूर्ण गोंयभर आज गाजता. आज ह्या विशयाचेर खंय तरी थोडे राजकारणी आसात गोंयांत तेजेर हे राजकारण करपाक उठल्या. पहिली म्हणजे ही जी रेड कंडक्ट जाली ही रेड कंडक्ट करपा फाटल्यान जितले गोंय राज्याचे गोवा पुलिसाचे अधिकारी आशिल्ले त्यांचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे हांव अभिनंदन करता. कारण असल्यो ज्यो गोष्टी ह्यो लॉकडाऊनान चालू जाल्ल्यो हेंचेर खंय तरी एक आळो घालप अत्यंत गरजेचें असलें आणि ही जी रेव पार्टी चालू असली हितून मोठी मोठी नावां इन्वॉल्व आसा ते खंय तरी आज तांकां आळो घालपाक गोंय सरकार सक्सेसफूल जाल्लें आसा. आज तुम्ही पळयता आसतले की शिवोले मतदारसंघाचो आमदार विनोद पालयेकर हेणे आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक असो स्टेटमेंट केलो की ह्या सगळ्या गोष्टीन गोंयचो मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा, गोवा पुलीस इन्वॉल्व आसा, अन्य जे भारतीय जनता पक्षाचे नेते आसा हे इन्वॉल्व आसा. म्हाका ताका एकूच सांगन दिसता की तो ज्यो गोष्टी आज उलयल्या तो तेजे कडेन प्रूफ कांयच ना. तो खंय तरी एक फोटो दाखयता मुख्यमंत्र्या बरोबर तो जो जवेरी आसा तो मुख्यमंत्र्याक खंय तरी येवन मेळ्ळा हाचो तो फोटो दाखयता आणि हाचो तो अर्थ असो करता की हितून खंय तरी मुख्यमंत्री इन्वॉल्व आसा. म्हाका ताका सांगपाचें इतलेंच आसा की एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तो सदांच लोकांक मेळपाक अवेलेबल आसता आणि जो मनीस ताका मेळपाक येता तेजो कॅरेक्टर चेक करप हे केन्ना म्हाका दिसता खंयच्याच आमदारान किंवा मुख्यमंत्र्यान हे पयलीं केल्लें ना. आता ही गजाल वेगळी आसा की शिवोलचो आमदार आपल्या लोकांक मेळपाक केन्नाच अवेलेबल आसना. हितून म्हाका दुसऱ्यांचेर तो जेन्ना बोटां दाखयता पळय तेन्ना खंय तरी तेणें स्वताच हारच्या फुडें उबो रावन स्वताक पळोवपाची गरज आसा. आज शिवोले मतदारसंघाचो आमदार म्हणून विनोद पालयेकर पूर्णपणे फेल जाल्लो आसा. बारीक जी कामां आसतली मतदारसंघाची कामां आसतली मिनिस्टर आसतना तेजे कडेन जमलीच ना ती म्हणून ताका खंय तरी आज मिनिस्ट्रीन तो ना. आमदार म्हणून सुद्धा तेजे कडेन कांयच जमना. खंय तरी हो आपले कार्य करपाक सक्षम ना म्हणून आमच्या सारकिल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सरकारा कडेन धांव घेवची पडटा आणि ही कामां करून घेवची पडटा. म्हाका विनोद बाबाक एकूच सांगपाचें आसा की जेन्ना तूं एलिगेशन्स करता मुख्यमंत्र्याचेर एलिगेशन्स करता यू आर एलिगेशन्स आर ऑन द हेड ऑफ द स्टेट तेन्ना खंय तरी कितें तरी प्रूफ घेवन यो. ती भुरग्या भशेन ते फोटो घेवन येता पळय हेज्या वांगडा फोटोवाक रावलो तेज्या वांगडा फोटोवाक रावलो म्हाका दिसता आमदार म्हणून तर तुका हें सोबना. आणि तुका हे ज्यो तूं सध्या भुरग्यापणां चलयल्या पळय ही तुजी भुरग्यापणां बेगीनच्या बेगीन सोंपतली. कोणाक बदलपाचो आसा म्हाका दिसता तूं सध्या भारतीय जनता पक्षाक अशें एडवायस दिता की मुख्यमंत्री हेका करचो तेका करचो. हो जो कोणाक मुख्यमंत्री करचो हे आमकां खंयच्या तरी असफल अशा आमदारान सांगपाची गरज ना. भारतीय जनता पक्षान डिसिजन घेतलेलें आसा आणि डॉ. प्रमोद सावंत हो आपल्या मुख्यमंत्री म्हणून पूर्णपणे गोंयची जी धुरा आसा ती एकदम बऱ्यापणान सांबाळटा. तुमच्या एडवायसाची आमकां गरज ना. आणि बदल जो आसा पळय हो 2022 तूं शिवोले मतदारसंघात पळयतलो. तुका लोक घरा बसोवपाचेच आसा हितून पूर्ण म्हणजे खात्री न्ही. तूं खंयचे आमचे स पंचायती आसा शिवोलेन खंयच्या पंचायतीन वचून विचार तुका लोक पूर्णपणे विसरल्या. आमदार म्हणून सुद्धा लोकांक याद ना तूं. म्हाका दिसता हे सगळें करच्या पेक्षा तुवें मतदारसंघात लोकांक मेळपाची गरज आसा, मतदारसंघात काम करपाची गरज आसा आणि सरकाराक तुजी सजेशनाची अजिबात गरज ना. धन्यवाद.